आयज जर हें कृत्य पळयलें जाल्यार हें आमी ताका कंडेम करता. कंडेम करपाचें कारण म्हणल्यार आयज जे लोक ज्या जमनीर रावता तेमी जो गांव बसयलो आयज तांकां भायर काडून उडोवपाचें शैलेंद्र हांगा चल्लेलें आसा. सो हें कित्याक लागून चल्लां हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. जर IIT घालपाचें आहा गोंयांत जाय तितक्यो जमनी आसा. इवन पयर स्टेटमेंट केला हो आमचो प्रेजिडेंट ऑफ BJP सदानंद तानावडेन की आपूण पर्रीकराचें स्वप्न पूर्ण करता. हें स्वप्न पर्रीकराचें आसलेलें खंय IIT करपाचें. ताका एक क्वेश्चन हांव विचारपाक सोदतां. जर ताका IIT करपाचें आसली आनी पर्रीकराचें स्वप्न पूर्ण करपाचें आसलें तेणें जागो सांग्यार दवरलेलो. तेणें सांग्यार जागो सिलेक्ट केलेलो जाल्यार तुमी कितें मेळपाक लागून हो IIT प्रोजेक्ट आसा तो त्या लोकां कडेन व्हेला आनी जे लोक बरे उमेदीन आपल्याली शेतां भाटां गळयता करता आनी ते पीक काडून थंय जगता. हांव त्या जाग्यार 2दा गेलो आनी त्या जाग्यार पळयलें ती भुरगीं आहा दाखल्या बायले आहा त्यो सगळ्यो जेयना आसतना थंय प्रोटेस्ट करता. ते आयज न्ही 6 म्हयने जाले हे लोक थंय प्रोटेस्ट करता. जर ह्या सरकाराक बारीक लोकांचे बहुजन समाजाचो सरकार म्हणटा पळय हो खंय बहुजन समाज आसा. हांव बहुजन समाजाक म्हणना फाल्यां अदर कम्युनिटीक सुद्दां हो फेस करचो पडटलो. सो ह्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर आमी सगळे शेतकरी संघटना जावं दी गाकुवेद फेडरेशन जावं दी आनी जायत्यो नॉन NGOज आसा त्यो सगळ्यो एकठांय येयल्ले आसा आनी हो सगळ्या गोंयकारांक उलो आसा की ह्या संघटनेचेर आमी निशेध करपाकूच जाय आनी हो IIT प्रोजेक्ट जाता तो आमी मेळावलेच्यान धांवडोन आनी दुसरे कडेन खंय जर वता जाल्यार तो वचोनी. काल आमी कालच्यान आमचो मेजर कार्यक्रम सुरू जाला. काल सांजपान मडगांवां पयलो प्रोटेस्ट केलो आनी मोर दॅन 600 पेक्षा चड लोक आमकां जॉयन जाल्ले. आनी गोंयांतल्यो सादारण एक 20 ऑर्गनायजेशन NGOज एका सपोर्ट करतात कोणाक विशय मेळ्ळो लोकांक. तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी गांवांनी पळय तालुका लेवलाचेर अशे मोठे धरणे करताले आनी हो अवेरनेस करताले जो कोणा कडेन जो तेंच्या मेळावलीचेर जो अत्याचार जाला तो लोकां कडेन पावोवपा खातीर. आनी हे सरकारान जो लोकांचेर अन्याय केला हो मॅसेज जनते पर्यंत पावोवपा खातीर आमी काम करताले. आनी एक शेवटचे विशय सांगपा म्हटल्यार आतां वेगवेगळे समाज आसा वेगवेगळ्यो संघटना आसात पूण खास करून आमचे कडेन आमी पळयतात की आतां आमच्या भावान एकट्यान सांगलें की वेगवेगळ्यो संघटना ह्यो आसात त्यो फक्त मता टायमार येतात आनी मतां मेळ्ळी की ते खुर्ची घेतात मिनिस्टर जातात आनी थंय आमगेली ओल्ड गोंयचें घर मोडटात एक ST समाजाचें वाळपय धनगर समाजाचें घर मोडटात मागीर थंय आमच्या पागी समाजाचें काणकोणा घर मोडटात. जेन्ना जाल्यार हे बहुजन समाजाचे लिडर म्हणणारे जाल्यार खंय न्हिदले हो पयलो प्रश्न आसा. आनी जर हे लिडर आसत जाल्यार समाजाच्या खातीर जर अन्याय जाता ते पागी समाजाचेर काणकोणा जालो सांग्यार जालो मागीर 70 आमच्या गवळ्याचेर अत्याचार जालो तर हे खंय गेल्या. तर आमी सरळ विचारपाक सोदता तुमकां जर ह्या बहुजन समाजाची मतां नाका आतां जाल्यार तुमी बेस्ट वे म्हणल्यार रिजायन जाय आनी घरा चलात. कमिशनर रमेश तवडकाराक आमी स्पेशली रिक्वेस्ट करून सांगता इमिडिएट सुमोटो घे मॅटराचेर आनी तो इमिडिएट PIचेर FIR रजिस्टर कर कित्याक ताका ही इज हॅविंग अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. सो तें आजून ताणें कांय करूं ना. शेवटी आमी नॅशनल कमिशनाक बरयल्लें आसा नॅशनल कमिशन चॅरमॅन व्हायस चॅरमॅनाक बरयल्लें आसा आनी ताजें कॉग्निझन्स घे म्हणून तें ऑलरेडी आमी सांगलां आनी तेंय सांगलां की ST कमिशन गोंयचें कांयच कॉग्निशन कांय घेवं ना म्हणून आमकां तुमकां रिपोर्ट करचें पडटा म्हणून ताणें आमकां हें केल्लो आसा दे वील लूक इन द मॅटर. सेकेंडली आमी पेटिशन केलां प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आनी व्हायस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तांकांय सांगलें आसा की मेळावली जी डेमोक्रेसीचो मॉडल जाल्लो आसा ते डेमोक्रेसी थंय रिस्टोर करची आनी त्या लोकांक न्याय मेळून दिवचो.